आयची सालसेताची अपडेट अशी आसा. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मारगांव फातोर्डा हांगासर आसा तें कोविड हॉस्पिटल म्हूण डिक्लेअर केल्यार उणें 1 वर्स जालीं. थंय जायते लोकांक दोतोरांनी ट्रीट केले कोविडाक लागून. जायते जाणांक बरे करून घरां धाडले आनी जायते जाण हे संवसाराक ओतरले. आयज ह्या हॉस्पिटलान 63 पेशंट कोविडाचो ट्रिटमेंट घेतात. आनी अशें दिसून येता की आतां कोविड हॉस्पिटल खाली जाता. सद्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो पयलो फ्लोर गव्हर्मेंटान बंद केला. थंय दोनूय वॉर्डांनी पेशंट नात. तशेंच सेकंड फ्लोराचेर एक वॉर्ड चालू आसा आनी दुसरो वॉर्ड जो चालू आसलो तो बंद करून सील केला. आनी थर्ड फ्लोराचेर जो ICU आनी ITU आसलो तो चालू आसा. आतां दिसून येता की गव्हर्मेंट ओन्ली थर्ड फ्लोर कोविडा पासत दवरूंक सोदता आनी बाकीचे 2 फ्लोर जावन तो फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोर बंद करूंक सोदता. आयज मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची मिटींग जातली आनी मिटींगेक आतां पावसान सारकी गार्बेज कलेक्शन जायना म्हूण कावन्सिलरांचो बोवाळ. तांणी CO लागीं मागलां जोरी पावस पडटा तरी पूण वॉर्डांतली गार्बेज सारकी डेली कलेक्ट करची म्हूण. HGPDA मार्केटांतले रिटेल शॉपकिपर्स HGPDAचेर बेजार कित्याक तांणी जो तांचो गार्बेज कलेक्शन सायट आसली एका कोणशाक ती तांणी आतां एकदम मदेकूच हाडल्या रस्त्याचे मदें आनी शॉपाचे मदें. सो शॉपकिपर्स आनी कस्टमर्स बोवाळ मारतात की आतां तांकां गार्बेजाचो वास येतलो म्हूण. सालसेत एरियान आयज सकाळीं दिसभर पावस पडूंक ना. दिसभर बरो सुकार आसलो. PWDन आजून रस्त्यार जी फोंडकुलां पडल्यान ती पुरोवपाचो वावर आजून सुरू करूंक ना. तशेंच आतां पावसान आमकां दिसून येता नावेली, कोंबा, मारगांव, फातोर्डा एरियान जे सुविधाचे चेंबर्स बांदलेले आसात रस्त्यार तातूंतल्यान उदक व्हांवता आनी घाण येता. आल्लेम भागान रस्त्याचे सायडीन आशिल्ल्यो फोड्यो गिमांत उसपूक ना जावन आतां पावसाचें उदक रस्त्यार येता. तशेंच कुडतोरी IRB प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट आदले TB हॉस्पिटल आसा थंय घालूंक सोदता. तांकां कुडतोरकाराचो खोर विरोध. आयच्यो सालसेट एरियांतल्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात. फातोर्डा आनी मारगांव 90 आनी 9, बाली कुंकोळी 40 आनी 1, कांसावली 26 कोविड केसीस आसात. चिंचुनी 40 आनी 7, कुडतोरी 40 आनी 4, लोतोली 27 केसीस आसात. जाल्यार नावेली 24 कोविड केसीस आसात. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट.